स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत वेबिनार हाजेर जातलो. त्या भायर यूट्यूब लिंकूय सगळ्यांक एवेलेबल आसतले. वेबिनार म्हणटकीर रिस्ट्रिक्शन येता, मॅक्झिमम 500 लोकांक ते वेबिनाराचे लिंक शेअर करूंक शकता, बट ताचे वयर ते कनेक्ट करूंक शकना. त्या खातीर यूट्यूबाचे सगळ्यांक लिंक एवेलेबल आसतले. सो ह्या भुरग्यां बरोबर 8वी 9वी 10वीचे भुरगे, त्या भायर स्वयंपूर्ण मित्र, जनरल पब्लीक कोणूय जॉयन जावन म्हायती मेळोवंक शकता. परत सगळ्याच्या म्हायती खातीर सांगता, मेन फोकस आसतलो करियर गायडन्साचेर. 8वी 9वी 10वीच्या भुरग्यांक आपूण फुडें कितें करतलो हो व्हडलो प्रश्न पडिल्लो आसता. गोंय सरकार कितल्योश्योच येवजण्यो राबयता. आमचो टायअप 2-3 तरी NGO कडेन आसा. एक म्हणल्यार अंतरंग फावंडेशन, दुसरें TCS आयोन, त्या भायर GEDC करियर गायडन्साचेर खुबश्यो गोश्टी करता. तरी आसतना चड इम्पॅक्ट जावपाक जाय म्हणून स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत ही वेबिनार म्हाका दिसता डेफिनेटली भुरग्यांक, टिचरांक, पेरंट्सांक सगळ्यांक हेल्पफूल जातलो. थँक्यू. सर, फक्त राहुल गुप्ता एकूच स्पीकर असताना हां, एकूच स्पीकर असता राहुल गुप्ता करियर ना करियर गायडन्साचेर फाटल्या शेनवारा जसो जाल्लो तो प्रोग्राम आसतलोच. म्हणल्यार महादेव गांवस, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनाचे ऑफिसर, ते करियर गायडन्साचेर मार्गदर्शन करतले. त्या बरोबर अभिजीत जांबळे सगळ्या स्किम्साची म्हायती दितले. तर तो प्रोग्राम सेम पोरूचो फाटल्या विकाचो आतां पयलीं तोच प्रोग्राम ऑलमोस्ट रिपीट वीथ मॉडिफिकेशन. कित्याक फाटल्या विकाचो प्रोग्राम वॉज फॉर हायर सेकंडरी स्टुडंट. फक्त फुडें कितें करपाचें, कॉलेजान खंयचे हातूंत एडमिशन घेवपाचें, तांच्या आवडी निवडी प्रमाणे. हो 8वी 9वी 10वीचो म्हणल्यार 11वेक खंयचे सब्जेक्ट घेवपाचे, फुडें कितें कितें करियर ऑप्शन्स आसा त्या संदर्भात. सो हो राहुल गुप्ताचो पार्ट इज एडिशनल. फाटल्या विकाचो तो फाटल्या शेनवारचो प्रोग्राम आशिल्लो तो सिमिलर वीथ मॉडिफिकेशन. इट इज नॉट द सेम हें, कित्याक 8वी 9वी 10वीच्या भुरग्यांक वेगळें सांगचें पडटलें न्ही.